गणपतीचे माटोळेक लागपी सामान बाजारान आयला। माटोळी विकपी लोक म्हणतात बाजारात म्हालाक चढ मागणी ना। दर वर्सा परस म्हालाचो प्रेस कमी आसा, तरी लोक सामान विकत घेवपाक फाटीफुडें जातात। मायनिंग बंद पडिल्ल्याचो परिणाम अशें ते म्हणतात। चवथीक लागपी सामानान बाजार भरला। माटोळे खातीर लागपी सगळी फळावळ बाजारात आयल्या, पूण खण बंदीचो फटको कांय प्रमाणात बाजाराक बसला। विक्रेते म्हणतात वर्सा भशेन बाजाराक नेट ना। मोस्टली कितें आहा, मायनिंग बंद आसले लोकांक एफेक्ट जाला चडसो, कित्याक लोक मोस्टली मायनिंग एरिया पेंजीम सायड पडना, म्हापसा सायड पडना, तरी पूण पयशे लोक थोडे कामाक ते सायडीक आसता, पूण हे सायडीक मायनिंगीचो असर पडला लोकांक, पूण तितलो ना। पूण मोस्टली बिचोली सायड मागीर म्हापसा सायड बीन सारको लोकांक चड मायनिंगीचो हे पडला, कित्या कारणान लोक कामाक ना, म्हणजे चवथी कडेन पयशे मोडपाक मेळना लोकांक तशें, म्हणजे कमी प्रमाणान थोडे हितून व्हरता आनी हे करतात अशें। माटोळेचे सामान विकपी हे विक्रेत्यांकडल्यान महापालिका सोपो घेता, पूण तांकां रातच्या वेळार लायट मेळना। लायटीचे प्रॉब्लेम पहिले पैसे काढता, पण लायटीचे पळयना कोण, ते मिटरान हिशोब करता, ते दर वर्सा वाडयत वता। लायटीचे प्रॉब्लेम आमकां रातीचे हेच करपाक मेळना, चान्सच ना आमकां, कितें करपाचें आमी अर्देस आमकां दिवो घेवन येवपाचो पडटा। हय, लायटीचे प्रॉब्लेम आमकां पहिले सॉल्व करा, मागीर फुडले हय, पहिले आमकां इथे सॉल्व कर, आमकां मागीर पैसे व्हर। इतले मजगतीं लोकां खातीर हॉर्टिकल्चराचे गाडे आयतारा उक्ते दवरपाचो निर्णय महामंडळान घेतला। चवथी खातीर सोमारा आनी मंगळारा गाडे बंद आसतले। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। नार्वे गांवांत 5 न्हंयांचो संगम जाता। हे पवित्र सुवातेर गणपतीची एका जाम्या फातराचेर कोरायल्ली मूर्ती दुर्लक्षीत जाल्या। ही पुरातन मूर्ती, पूण पुरातत्व खात्यान ताची जतनाय घेवंक ना। धर्मीक तशेंच इतिहासीक नदरेन हे मूर्तेक म्हत्व आसा। हे सुवातेर देवूळ बांदचे अशी मागणी नार्वेच्या लोकांनी केल्या। दिवचले नार्वे गांवांत 5 न्हंयांचो संगम जाता अशा ह्या पवित्र थळार गणपतीची एक आदली मूर्ती आसा, पूण ताचेर पुराय आड नदर जाल्या। ही मूर्ती जांब्याच्या फातराचेर कोरायल्ली आनी ती पांडवाच्या तेंपावयली आसूये अशें थळावे सांगतात। न्हंयेच्या देगेवेल्यान मूर्तीकडे कांय अंतराचेर वचपाक फातराची सोपणां आसात, पूण ताचे मुखार मात वाट ना। प्रुडंटाच्या रिपोर्टरान एका थळाव्याक घेवन गणपतीचे मूर्ती मेरेन वचपाचें थारायलें। कोयत्यान वाट नितळ करत गणपतीच्या मूर्ती मेरेन पावले जाल्यार मूर्तीचेर ल्हान ल्हान झाडां आनी चार रुजिल्ली। ती हुमटून काडल्या उपरांत जांब्याच्या फातराचेर कोरिल्ले सोबीत मूर्तीचें दर्शन घडलें। एका जांब्याचो गणपती म्हणून फेमस आसा। जेन्ना आमचे जाणटे सांगताले हांगा कितकीत वर्सां पिढयो गेली हांगासर, हो गणपतीची हांगासर हेंच्यांनी हे केल्ली आसा, मूर्ती कोरायल्ली आसा। अष्टमीक जे लोक येताले पळय ते निमतान ते थंयसून हांगा वयर येवंक पळोवंक लागलो। लोकांक इतकी ही आकृती आवडली की हे कितके जाल्यार कोरायल्लें हें चित्र आसा। तो पिढयांचो गणपती, आनी तो गणपती कोणी उबो केल्लो जेन्ना पळय पांडव नार्येन पावल्ले त्या टायमार तो पांडवान तो कातोन थंय दवरलो। पूण आतां कितें आहा, थंय कोणाचें हें करिना म्हणटा तो उरला बाबडो। आनी जर आमी ताका कितें उजागर केली म्हणजे ते कितें बांदलें, आज फाल्यां आज ल्हान बांदलें फाल्यां व्हडलें बांदतलें, बरें जातलें। आनी तिर्साक आहा तो एकदां देवूळ जालें काय ना, कोणी थंय पांय पडोवंक शकता, आज ना फाल्यां कोण 5 रुपया घालूंक शकता आनी तें व्हडलें देवूळ बांदूंक शकता। आमच्या नार्यान देवस्थान ना गणपतीचें, हांगा व्हडल्या व्हडल्या कोरम जावचो ना, काडपाक जातलो तुमी पळयला जावचूंक शकचो ना कोणाकूय। कोयराल्ले हे मूर्तीची जतनाय घेवपाक संबंधीत यंत्रणा मुखार सरल्यार नार्वे इतिहासीक थळ आनी पर्यायान पर्यटन आनी धार्मीक थळ तयार जावं येता, पूण गरज आसा ती सरकाराची इत्सा सक्ती जागी जावपाची। प्रुडंटा खातीर उदय परब। पणजे शारांतल्या सिटी बसीं खातीर सरकारान 99 बस स्टॉप थारायल्यात। 2 सप्टेंबरा सावन ही येवजण चालीक लायल्या। बस स्टॉपा भायर बसी थारावन पॅसेंजर घेवपी बसींक 2000 तालाव पडटलो अशी शिटकावणी येरादारी खात्यान दिल्या। पावस सोंपल्या उपरांत ही येवजण कडक रितीन चालीक लागतली। पणजे शारांतल्या सिटी बसींक शिस्त लावपा खातीर सरकारान पणजे ताळगांव वाठारांत येरादारी करपी सिटी बसीचे स्टॉप थारायल्यात। उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी मिहीर वर्धनान तशी अधिसुचोवणी काडल्या। 2 सप्टेंबराच्यान ही अधिसुचोवणी लागू केल्या। दी नोटिफाईड बस स्टॉप्स जे पणजे सिटीन भितर आमी केल्ले ताची अंमलबजावणी 2 तारखेच्यान सुरू जाल्या। काही प्रमाणात हातूंत भितर अजूनय थोडीशी शॉर्टकमिंग्स आसा। एक गोष्ट अशी आसा की जो पर्यंत बस बेज मार्क जायना तो पर्यंत ते एक 5-10 मिटर हेवटेन वचपाक शकता।
बट मनसून काबार जातकच म्हणजे बाय नोव्हेंबर वी आर प्लॅनिंग दॅट बस बेज जे आसा ते फ्लोरोसंट डेणे आमी मार्क करतले. ते जाले काय बऱ्याच अंशी हो जो पळय इशू आसा की बस स्टॉपाच्या फुडें थांबता किंवा बस स्टॉपाच्या पयलीं थांबता तो सेटल जातलो. पावस सोंपल्या उपरांत खऱ्या अर्थान हे नेम चालीक लागतले. नेम मोडपी बसवाल्यांचेर खर कारवाय जातली. ताच्या उल्लंघना खातीर हांवें टायम एंड अगेन सांगल्लें आसा की इट वील बी वायोलेशन ऑफ परमीट कंडिशन. कळ्ळें न्ही. सो वायोलेशन ऑफ परमीट कंडिशन एट्रॅक्ट्स फायन ऑफ ₹2,000. कळ्ळें न्ही. जनरल ऑफेन्सा खाली आमी तांकां घेवचे ना. कित्याक न्ही खंय तरी हातूंत भितर आतां शिस्त येवपाची एकदम गरज आसा. खाजगी बसधनी संघटनेचो सचिव सुदीप तामणकारान ह्या निर्णयाचो निशेध केला. आपणाक जाय तशे आडमुठे पळय जो निर्णय घेता सरकार हितून खंय तरी कोणाचोच फायदो शेवटी जावचो ना. आनी शेवटी कितें आसा बसमालकांक खंय तरी वेटीस धरून फाल्यां हजाराच्याच हितून तालाव पळय जो दिवपाचो प्रयत्न जातलो. तितूनसून बसमालकांक खंय तरी आनीक सोंपोवपाचो हद्दपार करपाचो ह्या धंद्यांसून वचचो प्रयत्न ह्या सरकारा कडसून जाता. हेचो आमी आमच्या संघटने तर्फे निशेध करता. प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.